बीजेपी संघटन आणि बीजेपीचे आमदार मंत्री आयज बेसिकली मीटिंग आशिल्ली ती आमची सेवा पखवाडा जो 17 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत जे हे जाता तातूंत भितर अनेक कार्यक्रम गेल्ले आसा आणि प्रत्येक गांवांत आनीक ज्यो सेवा दिवपाच्यो हाचे सगळें हें आसा. म्हणजे तातूंत भितर आदरणीय पंतप्रधानांचो बर्थडे आसतलो, ताच्या नंतर दीनदयाळजींचो वाडदिवस, ताच्या नंतर महात्मा गांधी, हे सगळे कार्यक्रमाचे आणि आमचे मेंबरशीप ड्रायव्ह आसा तो मोठ्या जोरान व्हरपाक जाय आणि ह्या 30 तारीख पर्यंत ऑलमोस्ट आमकां सोंपोवपाक जाय आनी 10 दिसांनी. सो ह्या हाजेर हें आशिल्लें. सर, अशेंय कळटा की आयच्या मिटिंगेन इको सेन्सिटिव्ह झोन जो तुमकां मोठ्या प्रमाणात हो विशय लागता तेचेरूय तुमी सीएमाच्या नजरेन कितले गजाली हाडून दिले अशें म्हणून. म्हणजे सगळेच मंत्रिमंडळ आशिल्ले आनी आमदार आशिल्ले आनी कार्यकर्ते आशिल्ले. इको सेन्सिटिव्ह झोन एरिया म्हणटा आमी. इको सेन्सिटिव्ह झोन इज अदर कॉन्सेप्ट. इको सेन्सिटिव्ह एरिया ते 70 आसतले, सांगे आसतले किंवा आमचे काणकोण आसतले, सावर्डे मतदारसंघ ह्या हातूंतल्यान 108 विलेजी क्वॉलिफाय जाल्ले आसात. सो हांवें मागलें आसा की आमकां एक पब्लीक हियरींग दिवपाक जाय कोणाक जाल्यार खंयच्या हेजे व्हडलें. म्हाका दिसता हजारो एकर जमीन तातूंत भितर वता. आमचे पळय सांग्यार कशें आसा, म्हजें ऑब्जेक्शन कित्या खातीर, सांग्यान भितर साळावलेचो डॅम आयलो ते विस्थापीत जाले. अर्दी एरिया आसा पळय न्ही तातूंतल्यान लोकांक काडले, शिफ्ट केले आनी एक कडेन तांकां जागो प्लांटेशन करपाक दिलो, घर बांदपाक दिलो. आज त्याच जाग्याचेर परत नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आयली आनी तांचेर बंधनां आयली, ते कांय करपाक शकना. ताच्या नंतर 2016 इको सेन्सिटिव्ह झोन जालो, एरिया जालो, परत आनी रिस्ट्रिक्शन्स आयली. आतां इको सेन्सिटिव्ह झोनाचे बफर ज्यो एरियाज आसात त्यो आतां हातपांय पसरपाक लागले इको सेन्सिटिव्ह एरियाज म्हणून. आतां गेले जर जाय जाल्यार हातपांय पसरलेले आसात, कोणाक थंय घर बांदपाक मेळना. गेले ते 5 वर्सांक सांग्या भितर तुमी काडून पळयले जर जाय ह्या पंचायतीन, उग्या पंचायत आसतली, भाटी पंचायत आसतली, वाडेकुर्डी पंचायत आसतली, रिवणा पंचायत आसतली, नेत्रावळी पंचायत आसतली, कितलीं घरां बांदलेलीं आसात. कोणाक घर बांदपाक मेळना. खंयचे ऑफिशियल कोणाचे स्वताची सेटलमेंट झोन आसा थंय कांय करपाक मेळना. कसलीच आमची कमर्शियल एक्टिविटी सोडूच आमकां सर्वायवल सस्टेन जावपा खातीर आमची इकॉनॉमीक एक्टिविटी कितेंच करपाक मेळना. इको सेन्सिटिव्ह एरिया जेन्ना म्हणटा ती नोटिफिकेशन आमकां ते क्लियरली कळटा की सगळे तरेच्यो एक्टिविटीज जातात. पूण म्हाका एक जर घर बांदपाक जाय जर जायत हांव टीसीपीन फायल घालता, टीसीपी हातून धाडटा, फॉरेस्टान धाडटा आनी परत केन्ना तेन्ना 5-10 वर्सां ही पेंडींग उरता. जेन्ना प्रोपोज्ड इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा तेन्ना ह्या लोकांक इतके त्रास आसा. म्हज्या घरा कडेन आतां सध्या समज 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती सेटलमेंट आसा आनी म्हजे 4 भुरगे आसा जर जाय, 4 घर बांदपाक जाय जर जायत, म्हज्याच जाग्यार म्हाका सरकार परमिशन दिना आनी हो सरकार म्हणजेच हो टीसीपी फायल घाली नंतर जायना. हे आयज आमी अनुभव घेतात वेन इट इज नॉट नोटिफायड, वेन इट इज प्रपोज्ड आनी मागीर नोटिफाय जातकच कितें परिस्थिती जातली खूब बिकट आसा. तांणी जे घालून दिल्ले आसा आयज आमकां आमच्या तोंडार दाखयता की हे पॉसिबल आसा. आयज नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीनय सगळें पॉसिबल आसा. नेत्रावळी वायल्ड लायफ हातूंत भितर कितली जाणांची परमिशन घर बांदपाक, नवी घर बांदता तेन्ना ताणें परमिशन दिलें हें दाखयचें. सो नोटिफिकेशन सांगता एक आनी थंयचे ऑफिसर्स आसतले किंवा बाकीची सगळी यंत्रणा आसा ही सगळ्यांक ब्लॉक करपाकूच आसा. हांव इतकेंच म्हणटा की परत सांग्यारच कित्याक. आनी म्हाका एक क्रायटेरिया जाय की हातूंत भितर की क्वॉलिफाय कशें जातात. 600 मिटर हायटीचेर ज्यो सी लेवला वयल्यान आसा त्यो विलेजीस जावपाच्यो. म्हणजे वेरेज ह्यो म्हणजे ना. म्हणजे एखादे वेळ जाले जर जाय जाल्यार जातले खंयच्यो वेल्ले आसतले, साळजिणे आसतले, ह्यो पडपाक शकतात. ओके, ऑलरेडी त्यो कवर जाल्ले आसात वायल्ड लायफ सँच्युरीन. बाकीच्यो ज्यो पयस हाजेर आसा आमच्यो गांवांनी गांव तातूंत भितर कशे वतात ती फ्लोरा फॉना कितें आसा, डिस्ट्रिक्ट स्पिसीस खंय आसा, तातूंत भितर बायोडायवर्सिटी कितें आसा. सो इट हॅज टू बी मेड पब्लीक. म्हाका क्वॉलिफाय जावपी पॅरामिटर्स तुमी करात आनी हाजे खातीर ते क्वॉलिफाय जातात. मग हाडटात आनी आमकां हियरींग घेनासतना आय एम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA. खंयच्याच सरपंचाक अजून पर्यंत ताणें विचारले ना, खंयच्याच मिनिस्टराक आमदाराक ताणें विचारले ना, खंयच्याच जिल्हा पंचायतीक विचारले ना, खंयच्याच लोकांकय खबर ना. आनी हे 10 वर्सां प्रोसेस चलता फुडें फाटी. सो म्हजें ऑब्जेक्शन आसा. चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें मागलें की तूं सगळ्या ऑफिसरांची मिटींग हाड. म्हाका जाय जर जाय जाल्यार म्हाका पॉसिबल ज्यो कितें परमिटेड एक्टिविटीज ह्या इको सेन्सिटिव्ह एरियान भितर आसा त्यो ठळक प्रमाणे मारपाक जाय. कोण ताका ऑब्जेक्शन हाडटा जर जाय जाल्यार ताका फायन घालपाक जाय. माय फायल्स हॅव टू बी क्लियर्ड. ज्यो परमिटेड एक्टिविटीज आसात त्यो अमकेच एक स्टिप्युलेटेड टायमा भितर काडपाक जाय, तें नोटिफिकेशन काडपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी आमी लोकां कडेन वचून लोकांक कन्विन्स करपाक शकतलो. इट इज इन दी वेलफेअर ऑफ आमचे कम्युनिटी किंवा आमचे नेचर एनवायरमेंट हाचे खातीर.
नेचर सांबाळप तो फक्त सांग्यावेल्याच लोकांनी साळावलेच्या धरणाक दिवपाक उदक दिवपाक जाय जर जायत आमीच विस्थापीत जावपाचे, वायल्ड लायफ आसा ते आमीच प्रोटेक्ट करपाचे आनी आमच्या लोकांनी जे पळय सेंच्युरीज ओल्ड जे सेटलर्स आसात तांणी खंय वचपाचे. So these are my feelings, these are my questions. It's because of that I have raised this in front of everybody. सो कितें रिस्पॉन्स सीएम कितें म्हणटा Chief Minister सांगलें म्हाका he will sit with us separately. He will call some of these officers who are responsible for this, and then he will make it clear that if these villages do not qualify the parameters, required parameters, then they should be dropped. So this is my first thing is you have to tell us that this village is situated at a height of this from the sea level, so it qualifies. This village, म्हणजे तातूंत भितर फ्लोरा फाउना कितें आसा, this village has got a rich biodiversity. हाज्या खातीर वता. This village belongs to ह्या वेस्टर्न घाट म्हणटा तो पळय न्ही, वेस्टर्न घाटाच्या सोडून दुसरी खंयची एरिया क्वॉलिफाय जावपाक शकना. सो आतां वेस्टर्न घाट नाशिल्ल्यो एरियाज बसून हाव दे क्वॉलिफाय इन दॅट. आतां आमचे सांगेम म्हणटा तो रीच नॅचरल रिसोर्सीस आसा. ओके, थोडेशे एरियाज आमी रिस्ट्रिक्ट करपा जाता. आय एम नॉट म्हणजे हाजे खातीर म्हणना. हातूंत भितर लोकांचे सगळे 1000 ट्रक आसा, हे ट्रक ओनर बेस्ड ऑन थी मायनिंग लिजीस आसा, हे सगळे सोडटले आनी मागीर आमी सस्टेन कशें जातले, आमचे लायव्हलीहूड कशें सस्टेन जातलें. दीस इज अ प्रॉब्लम.